हॅलो गायज, गुड इव्हनिंग. कशी आसा तुम्ही? होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसतली. तर आम्ही अजून सकाळी इंट्रो घेतलेलो ना. ओके, सो आता आम्ही आमचा ब्लॉग आता स्टार्ट केला. आता मिनींग कामाची बी येऊन आणि 8 जाली आसा. 8 जावन 5 मिनटां ते म्हणजे आम्ही वायट जावन खंय वयता आनी फेस बेश्टेच वायट दिसता. तर त्याचा वायट घातला. हय, तर गायज आम्ही फक्त रेडी जावन केस्टाक वयता संतोशी मातेची देवळान जे की आसा गावणे. आम्ही न्हू पयनू गेल्ली. पयनू मीन मम्मी आनी आमी तरी गेल्या वांगडा केन्ना वर्सा. वचना. गेल्या वर्सा आमी दोगां खंय दिसता आय गेल्ली. थिंक. ल्हान आसतना आमी गेल्ली आनी ना, मम्मी हय. गेल्या वर्सा गेल्ली. सो दीस टायम आमी वांगडा वयता सगळीं जाणां. सो गावणे आसा पळय तें देवूळ संतोशी मातशें तुमी पावल्या काय खबर ना. फोंड्या आसा तितली पावल्या आसतली. सो आमी वयता आमी. चड केन्ना पावनाशिल्ली. सो आमी थंय वयता आतां देवळान श्रावणीचो. पयलो शुक्रार न्ही हो, पयलो शुक्रार, दुसरो शुक्रार. सो आमी थंय वयतली. थंय न्हू आरती बी आसता, बरी आरती बी सगळें करता. तर आमी तुमकां तें दाखयतली. एंड आमी हें पळय घातलां अशें कितें तरी वायट हय. पळय हां मातशें असोच ते गेलो हे असो look. असो ते कांदा दाखोवपाची गरज ना तरी पण हांव दाखयतलें म्हजो. सेम तुमकां सेम पळोवपा ना? फक्त माझो मातसो मोठो आसा, इतको डिफरंट. तेजो चड वायट आसा, म्हजो चड वायट ना. टोटली मान दिसता. मातसो फिटींग ती आमकां लूज येता. मातशी फिटींग करपाक जाय. अदरवायज तो आतां आमी तो आयजूच घालता आनी मागीर कळ्ळें की फिटींग आमकां सारकी येना म्हणून. स्टील आमी घालतली आयज आसूं. आमी अशी नेक्स्ट टायम घालतली. आमी प्रॉपर Next time फिटींग proper करतली. fitting करतली. इतके बी सामके हे दिसता ओके Okay, अशें आहा. हियरिंग बट लायटी हरियान वायट दिसता. थंय दाखयता तुमकां उजवाड दिसता. हियरिंग्स आमची बरी दिसता न्हू. आनी मम्मी पळय रेडी जाता मोबायलाचेर साडी न्हेसून जावना. सो रेडी जातकीर आमी वयतली आनी तुमकां मागीर डायरेक्ट चड करून रस्त्यार ओ देवळान मेळटली. तुझी ती वायट कानातली तुझी असा हांवूय वायटूच आसा. हाय म्हण गो, हाय म्हण. हाय. तर आतां आमी वयता आनी तुमकां डायरेक्ट आमी देवळान वयता ती मेळटली. बाय बाय. हेल्मेट घातलें हांव म्हणनाका हेल्मेट बी घालनासतना गाडी चलयत म्हण. आमी हेल्मेट घातली कसली दिसता आनी वायट आनी सेफ. येस चल चल. सो तुमकां सद्या लायटी दिसतल्यो बिकॉज हांवें रस्तो मातसो पळोवपाचो तुमी. सो रस्तो म्हणल्यार मुखार तुमकां आमची मम्मीच दिसतली. वाव, पळयात रातचो व्यू पळोवपाक शकता आमी. आनी आमी तेन्ना एक दीस खंय गेल्ली गो, लायटी बी पेट्टाल्यो पळय त्यो. सो म्हाका न्हू हांगासर खूब बरें दिसलें. म्हणल्यार पासयेक बी येवपाक शकता. पळया तुमी इतके बरें दिसता. शांत थंड अशें आसा आनी ब्लर दिसता सगळें. आनी आमकां कमीत कमी 1 वर ते लागतलें पावता. वॉकिंग बी करपाक बरें हांगसरल्यान. इतकें बरें दिसता. आनी आयज न्हू थंडी खूब खाता. पळयला तुमी न्हू गो, थंडी खूब खाता न्हू आयज. आनी आयज थंडी खूब खाता म्हणटाले. आनी पावस खंय मातसो आशिल्लो. आयज पावसूच ना जाल्यार कालच्यान. म्हणल्यार हेल्मेट घालता आनी एक्सचेंज करून घालता आमी. मे बी येता आसतना घालूंक शकता. ब्लर दिसता. आतां तुमकां आमी डायरेक्ट देवळान पावोन दाखयतली. आमी पळय हांगासर पावल्ली आसा. तर न्ही आमी आतां देवळान पावले आनी थंय व्हडल्यान म्युजीक आशिल्लें. आमी मातशी ती लाँग कट घेतली. आमी मातशें लोकेशन चुकली बट आमी पावली मागीर लाँग कट. फाटल्यान हय. तर न्ही हांगासर आतां जेवण बी आशिल्लें. सो आमी तें घेतालीं आनी तें देवूळ न्हू बांदता. सो मातशें कंजस्ट आशिल्लें ना आमकां आरती बी मेळ्ळी. पूण आमी कांय शूट करूं बिकॉज तें लायट काळोख कशें रावता दाखयता तुमकां.
पळय हे देवूळ न्ही अशें पयलीं व्हडलें आशिल्लें मीन्स अशें बांदून आशिल्लें आतां तें पळय बांदता आनी संतोशिमाचें देवूळ तितकी फोंडान ना न्हू सो हे गावणें एक आसा आनी तें आतां व्हडलें करता हे पळय सगळें चालू आसा अजून कंप्लीट जावना. तर न्ही आमगेलें जेवण बी जालें आनी जेवण बी बरें आशिल्लें आनी आतां मे बी आमी चड करून हेजें महालक्ष्मीच्या देवळान बी वचपाचें आसा. महालक्ष्मीचें देवूळ न्हू तें हय थंय मदीं वाटेर मेळटा पळय तें सो त्या देवळान चड करून वयतलें आनी हें पळय देवूळ सगळें हें बांदपाचेंच आसा. संतोशिमाच्या देवळान पांय बी पडून जालें हे पळय हे भायल्यान आतां आमी वयतलीं थंय महालक्ष्मीच्या देवळान इफ जर ओपन आसा जाल्यार भितर. तर गायज थंय न्हू आतां तें देवूळ न्हू आतांच बांदता अशें हांवें शूट केल्या तुमकां क्लिप दाखोवपा खातीर आनी तें देवूळ एक्चुली पयनू बी खूब गर्दी आसताली आतां सुद्दां गर्दी आसा बट तें देवूळ बांदलां न्हू सो कांय लायटी बी चड ना सो आमकां कांय शूट करपाक मेळना. सो आतां आमी रस्त्यार येयले आनी शूट जेवली बी आमी जेवण बी आशिल्लें आनी आतां न्हू आमी महालक्ष्मीच्या देवळान मे बी जर तें ओपन आहा न्हू जाल्यार आमी तितून वयतले. आतां सद्या टायम कितलो जाला गो 10 म्हणटा सो आमी बेगीन वयता मागीर तुमकां इफ थंय जर आमी गेली न्हू जाल्यार तें तुमकां दाखयता आतां खातीर स्ट्रेट येवन. तर आमी येयलीच महालक्ष्मीच्या देवळान खबर ना भितर ओपन आसा काय कितें बट लोक आजुनूय येता वयता आसतना अजून कोण दिसना आमी सोडून ओपन आहा जाल्यार आमी पांय पडटलीं. अशें बी आसा आमी पळोवंक नाशिल्लें. हांगासर आमचे फोटो कशे येतले काय. तर गायज आमी थंय वचून येयली आतां आमी येयल्या महालक्ष्मी टेंपलान आनी आमकां लायटी पेटयलेल्यो मेळना म्हणून आमी काळोख काळोख दिसता. हय खरेंच ना लायट्स ना म्हणल्यार डेकोरेशन सायडीच्यान बरें बरें आसा. रावंड मार बंद हांगा सगळी देवळां हांगा पांय पडलें ना हांगासर हां. तर न्हू आमकां टायम जालो आनी देवूळ आमकां बंद मेळ्ळें स्टील. हें हांगासर सरावंडींग इतकें कूल आनी म्हणल्यार कितलें एनवायरमेंट इतकें बरें आहा ना इतकें बरें दिसता. ब्लॉग करता हांव. तर आमी येयली घरा बरें दिसलें ब्लेसींग बी घेवन देवळा आनी आतां टायम जालो 11 म्हणल्यार आमी थंय बी गेली न्हू त्या देवळान बी सो मातसो टायम जालो आनी आमी येयली आनी हो ब्लॉग आमी आतां हांगाच एंड करतली बिकॉज खूब टायम जालो आसा आनी आमी न्हिदतली. सो आतांच्या खातीर बाय बाय. आतां आमी मेळ्ळा आमच्या फाल्यांच्या व्लॉगान. ठीक आहे बाय बाय.